Headlines brought to you by GP Parsik Bank. महापालिकेक 75% मतदान फाटले वेंचणुके भशेनूच 95 उमेदवारांच्या परीक्षेचो निकाल सीलबंद निकाल मंगळारा एक्झिट पोला सयत सगळी एक्शन प्रुडंटाचे वेंचणूक चडशी बाबूशाड बीजेपी काँग्रेसीचे व्हडलेशें वारेंच ना पणजेकारांचे मतदान फाटले भशेनूच बाबूश बीजेपीचे उमेदवार पणजेकारांक सारखेच पळयात प्रतिक्रिया INS विराटाचेर लागलो उजो धुरान इंजिनियरिंग मेकॅनिक गेलो 3 जाण हॉस्पिटलांत सारखे करपाचें काम चलतना बॉयलराची स्टीम लीक जाल्ल्यान अपघात सत्तरीत बांबर वांयगण पडीक ना मानाय ना कामेरी ना तंत्रज्ञान बांबराच्या वांयगणाचेर संशोधन करचें पर्याय सांगचे शेतकारांची मागणी मात शेतकी संस्थाची इत्सा ना खासा रिपोर्ट आज महाशिवरात्र गोंयांत महाशिवरात्रीचो उत्सव मोठ्या भक्तिभावान शंकराक दुधाचो अभिषेक घालूंक फातोडेर सावन देवळांनी लोकांच्यो लायनी आनी उदें तो मुंबयचो क्रिकेटर तन्वीश वझेची भारताक खेळपाची मोख हांव खंयच्याच बॅट्समॅनाक भिना म्हणटा 16 वर्सांचो स्पिनर पणजे महापालिकेक आयतारा 74.81% मतदान जालें फाटल्या वेंचणुकेंत 74.69% मतदान जाल्लें मतदानात पणजेंत दादल्या परस बायलां फुडें आसात वॉर्ड 17 सगळ्यांत चड 86.22% मतदान जालां आयतारा मतदान एकंदरीत शांतिकायेन जालें मतदानाचो निकाल मंगळारा 8 तारखेर लागतलो आज एक्झिट पोला सयत महापालिकेचे निकाला मेरेन सगळ्यो घडामोडी प्रुडंटार पळोवंक मेळटल्यो पणजे महापालिकेचे मतदान जालें वट्ट 74.81% मतदान जालां बायलांनी मतदानात दादल्यांक फाटी घाल्यात दादल्यांनी 74.36% मतदान केलें 75.22% बायलांनी केलां वार्ड 17 सगळ्यांत चड म्हणजे 86.22% मतदान जालें सगळ्यांत कमी मतदान वार्ड 2 63.12% Final percentage of voting has been 74.81%. Male voting percentage has been 74.36. The female voting percentage has been 75.22%. So the average has been 74.81%. Maximum voting has been in ward number 17, percentage of 86.22%. And the lowest voting percentage has been in ward number 2. 63.12%. Like no arrests, no major law and order incidents, no cases of impersonation or bogus voting have been reported. आता पणजेकारांसयत सगळ्या गोंयकारांक उत्सुकताय 8 तारखेच्या निकालाची पॅनलाचे फुडारी सगळ्या मतदान प्रक्रियेचेर मतदारांचो कौल असले गजालींचेर नजर दवरून आशिल्ले सगळे कडेन मतदान शांततायेन जालां आयतारा 95 उमेदवारांचे भवितव्य EVM मशिनांत सील बंद जालें सगळे जाण मात विजयाचो दावो करतात पणजेकार मोठ्या प्रमाणात मतदान करपाक भायर सरले जाणटे धरून एकली लग्नाची व्हंकल सुद्धा सव्यार वचचे पयलीं मतदानाचो हक्क दाखोवन गेली मतदाना खातीर भायर सरपी लोकांचो ट्रेंड हो सकाळ सावन थोडो भोव फरकान सारकोच आशिल्लो सकाळीं 11 मेरेन जाल्ले 25 ते 27% मतदान दनपार 1 म्हणसर 45 ते 50% तेकलें दनपारा 3 मेरेन मतदान 60 ते 65% मेरेन पावलें निमणे सांजे 5 मेरेन 75%चेर मतदान थारलें वार्ड 1 आनी वार्ड 2 निमणे खिणा मेरेन मतदान चलतालें पणजे महापालिके खातीर 31,500 मतदार पात्र आशिल्ले 95 उमेदवारांचो फुडार EVMसांनी सीलबंद जाला पणजे फाटले 10 वर्सांचे पारंपारीक प्रतिस्पर्धी बाबूश आनी बीजेपी पॅनल हांचेच मदीं 2016ची महापालिकेची चडशी फायट जाल्या आता पालिका वेंचणुकेचो तिसरो म्हत्वाचो निकालाचो अंक 8 तारखेक रंगतलो 8 तारखेक फार्मसी कॉलेजीत निकाल जातलो पणजे महापालिका वेंचणुकेचो एक्झिट पोल प्रुडंटाचेर सोमारा 6 वरांचेर पळोवंक मेळटलो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट महापालिकेची वेंचणूक चडशी बाबूश आड बीजेपी काँग्रेसीचें व्हडलेशें वारेंच दिसना
मात काँग्रेस उमेदवार कोणाची कितली मतां खाता ताचेर बाबूश बीजेपी वाल्यांचो फुडार. पणजेकारांनी मतदान फाटले भशेनूच केलां. हवा पळयल्यार बाबूश आनी बीजेपीचे उमेदवारांक पणजेकार सारकोच लेखता. निकाल कितें तो मंगळारा कळटलोच. पळोवया मानेस्त आनी फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया. कितले सीटांतले 8% कळटले मरे. इट्स वुमन्स डे. वुमन हॅव वोटेड इन गुड नंबर्स मोर देन मेन. सो डेफिनेटली 8% आमकां एक्झॅक्ट फिगर कितें तें कळटलें. पण तुमचे अशें अदमासाचो 8% एक्चुअल फिगर कळटलें मरे. अदमासाचेर कित्याक डिपेंड रावपाक जाय. बट डेफिनेटली वी आर गोईंग टू गेट व्हेरी भक्कम मेजॉरिटी मेळटली आमकां. See, from day one when I started my campaign, I said we are going to get 27. Okay, I never said I'm going to get 30. But I said as days went by, I would actually I could get a clean sweep. That was my assessment. I am confident that I am going to get 27 seats today. ओके. आणि तुमचे पॅनल आहे तुमचं मेयर कोण असतं? That we will all will sit down and decide on that. Who has edge? The right? edge, the Babush panel has the edge. Babush panel has the edge. Okay. दुसरी गोष्ट म्हाका दिसता की 17 सीट्स ताका मेळूं शकता आणि बीजेपीक 13 मेळूं शकता. ह्याच सिच्युएशनान जर सिद्धार्थान विक्टरी मेळयली निश्चितच ताका पूर्ण क्रेडिट दिवपाक जाय. कारण तो जर हरलो तर सगळे जाण ताका दोष दिवपाक टपून बसल्या. राजन बाब तुमची फिगर हांवें तसो काय एनालिसिस करूंक ना हय. तो ताका लागून. कोणाक edge बीजेपी आसा? पॅनल डेफिनेटली BJP क edge आसा? हॅज एज टफ फायट जातली. हरमन बाब फिगर I think it's Babush panel. Babush panel. And a very interesting thing could possibly happen if there is an upset in Suren's constituency. Against Gaurish though. Yes, if there is. I doubt that will happen. In fact, you had asked me 2 days back. Yeah. I told you 16 to 21 seats. Hय. I stick to that. You stick to that. Stick to that. 16 plus Babush. 16 plus Babush. And BJP are getting below 14. Congress will be 0 probably. Congress will be 0. Okay. आज महाशिवरात्र. गोंयांतय महाशिवरात्रीचो उत्सव मोठ्या भक्तिभावान जाता. लोक उपास करतात. पृथ्वीचें 1 वर्स म्हणजे स्वर्गांतलो खंय 1 दीस. म्हादेव रातीच्या एका प्रहराक सुसेग घेता. त्या काळाक महाशिवरात्र म्हणटात. शंकराक दुदाचो अभिषेक घालूंक फांतोडेर सावन देवळांनी लायनी लागल्यो. पळयात गोंयची महाशिवरात्र. घेऊ एक विराम.